माझें नाव दामोदर राय देसाय। जेन्ना ही मीटिंग शेड्यूल जाली तेन्ना थ्रू कावन्सिलरान ताका रिक्वेस्ट केलेलें की ही मिटिंगेन हो एक एजेंडान पॉयंट ॲड कर की म्हाका 13th May म्युनिसिपालिटी नोटीस केले दॅट रोड वायंडींग खातीर कमर्शियल ऑर रेसिडेंशियल एरिया ताका आमी एक्शन घेवंक शकता म्हणून। सो एज पर दॅट आमी एज प्रोसिजर हांव फर्स्ट पयलीं आमचे कावन्सिलर आहा एटीन कामोर्जेकर तांकां वचून मेळ्ळो एज पर प्रोसिजर आनी ताका सांगलें की अशें प्रॉब्लम आसा म्हणून। सो तो म्हणपाक लागलो की आमी कंबायन काम करुया। आतां कितक्या नोटीस म्हाज्या वांगडा आतां म्हजे सगळे आहा तांकां ऑलमोस्ट सगळ्यांक नोटीसीस येयल्ले आहा। सो आमी एक व्हेकल काडली की एक लेटर बरयलो PWD की आमची तुमी जेन्ना चीफ ऑफिसर आमकां लेटर इशू केला आमकां थोडे क्वेरीज आहा त्यो आमचे क्लियर कर लायक रोड वायंडींग आनी सर्वे तुमचे कडेन आसा जाल्यार आनी सर्वे आनी दुसरे तुमी रोड एक्वायर केला काय ना तो। सो त्या प्रमाणे आमकां थोड्यांनी रिप्लाय दिले की तेंच्यांनी म्हटलें अशें कांय प्रपोजल ना आमचे और आमचे कडेन ती सर्वे ना सर्वे केल्ली ती प्रायर 71 केल्ली ती। सो त्याच्या मागीर आमी चीफ ऑफिसराक लेटर केलें। सो बेज ऑन दीस तुमी हे लेटर तुमी एक्शन घेवंक शकता ती एगेन्स्टान दवरा म्हणून। सो हांव सगळ्यांक थँक्स म्हणून करता सगळ्या कावन्सिलरांक चीफ ऑफिसर सिद्धिविनायक नायक तर आमचे गिरीश बोलकर आनी उरलेले जे कावन्सिलर तेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केला आनी तुमचे बरें करून थँक्यू। हायकोर्टान ऑर्डर पास केल्ली रिगार्डींग सर्वे ऑफ कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट जितकी आसा मेजर रोड्स किंवा विलेज रोड्स हेजे रोड वायंडींग एरिया आनी त्या प्रमाणे म्युनिसिपालिटीन आमचे जो निवाळेचो रस्तो आसा गोवा शिपेटा कडल्यान तो लास्ट ऑफ ब्रीज पर्यंत जितकी कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट आहा पळय तांकां सगळ्यांक नोटिसा इशू केले। तेन्ना सगळे जे आमचे म्हाजे वॉर्डांतले सगळे नोटिसा कोणाक येयल्ली ते सगळे म्हाजे कडेन येयले आनी तेन्ना मागीर आमी हेजे रिप्लाय दिवपा लागून आमी एक्सप्लोर करपाक चिंतले कशें कितें करतले म्हणून। तेन्ना मागीर आमी PWDक बरयले रस्ते बद्दल इन्फॉर्मेशन घेवपा लागून की वेदर केन्ना ही सर्वे जाला डिमार्केशन जालां केन्ना रस्तो एक्वायर जाला काय कितें केन्ना। सो तेन्ना आमकां अशें कळोन चुकलें की PWD कडेन कसलीच इन्फॉर्मेशन ना नाही तो केन्ना रस्तो एक्वायर जाला सो मागीर आमी COक रिप्लाय केली आमी सांगपा खातीर की तेन्ना आनी एक इन्फॉर्मेशन घेतली ती सर्वेचेर जी 1971 सर्वे जाल्ली ते सर्वेचेर सुद्दां तो रस्तो दाखयलो ना। सो जेन्ना रस्तोच ना सर्वेचेर सुद्दां जाल्यार आमची ही घरां रोड वायंडींगान कशी पडटा काय म्हणून। तशेंच आमचे खुबशी ओनर आहा जेंची घरां 1971 पयलींची आहा। फॉर एग्जाम्पल आमचो दामोदर राय देसाय आसा जेचे एप्लिकेशन आयज प्लेस जाल्ले मिटिंगेक तेजें घर 1971 पयलींचें आनी रस्तो येयला 1974 जाल्यार जेन्ना तेजें घर पयलीं आनी रस्तो मागीर जालो तो कसो एन्क्रोचर जालो काय म्हणून। सो हे सगळे जे खुबूच हांव जे म्हणटा पळय सगळे आसा हे जे डॉक्युमेंटेशन जेन्ना कांयच ना म्युनिसिपालिटी कडेन तेन्ना आमी म्युनिसिपालिटीक रिक्वेस्ट केले की बाबा तुमी हेजेर कितें तरी एक लिगल ओपिनियन तरी घेयात म्हणून कित्याक लोकांक तुमी पेशंट नोटिसा काडून तुमी हे भियनाकात म्हणून। सो तेन्ना लिगल ओपिनियन येयलें। लिगल ओपिनियन अशें येयलें की जेन्ना तुमचे कडेन डॉक्युमेंट्सूच ना आनी जेन्ना तुमचे कडेन रस्तोच ना जाल्यार रोड वायंडींग कसो येता काय म्हणून। सो आयची जी मिटींग कंडक्ट केलेली बट मेजर इशू आसलेलो तो पॅविलियन जे आमी ते वेजिटेबल जे मार्केट आहा पळय ते आमी बांदपाचें आसा आनी ते बांदतना थंयसर जे आमचे भाव रावता जे बिजनेस करता ते सोपो म्हणून आसा सोपो होल्डर म्हणून आसा जाल्यार थोडे थंयसर ऑक्युपंट म्हणून आसा ते कशें कितें जाल्लेले आसा ऑक्युपंट कशें जाले हेजे सगळो विचार करपाक आतां तांकां आमी खाली करपाक जाय आनी ते आमी बांदतात तांकां लागून आमी मिटींग कॉल केल्या। सो आमी डिसिजन घेतलेलें आहा की जे सगळे ऑक्युपायर आहा तांकां आमी हांगा आपयतले मिटींग कॉल केल्या थर्सडे फ्रायडे मिटींग कॉल केल्या। ते मिटींगेन तेंचे कडेन सविस्तर डिस्कशन करून तांकां कसो हेल्प करूंक गावता पळय तो आमी करपाक ट्राय करतले। आमचो कायदो कितें म्हणटा सोपो जो कोण फारीक करता ताका आमी शॉप दिवपाक जाय अशें ना हार्ड एंड फास्ट रूल ना खंय दिवपाक जाय पूण तरी आसतना आमचे कावन्सील जे आहा पळय ते आमचे लोकल लोक तांकां हेल्प करपा लागून आमी तांकां हेल्प करपा लागून मिटींग घेतलेली ती परवा ते मिटींग घेतलेली ते आमी डिसायड करतले। सेकंडली दुसरो इशू आसलेलो आमची निवाळ्याची घरां वयता एक सगळ्यांक नोटीस पळयलेलो एज पर हायकोर्टा प्रमाणे सगळ्यांक नोटीस धाडलेली आसली आमच्या म्युनिसिपालिटीन। सो आमच्या येतीन बरो एक एडवोकेटाक घेवन तांकां बरो एक उपाय काडलेलो आसा म्हणजे जेंची रोड वायंडींग घरां वयता पळय तेंची घरां तेजेर एक्शन घेवपाची म्हणून। सो आमी अशें केलेलें आसा आमच्या त्या एक्झिस्टींग जो रोड निवाड्याचो रोड आहा पळय तो प्लानाचेर रोडूच ना की तो पयले लँड जेन्ना एक्वायर केल्यारूच तो रोड म्हणू शकता आमी जाल्यार रोड नाच जाल्यार आमी रोड सायड काय म्हणू शकता। सो तेजेर आमी विचार केला आनी तो पॉयंट आमी एवियन्सान दवरपाक लायलेलो आसा। इम्पॉर्टंट पॉयंट आसलो म्हणल्यार तो आमचो ओल्ड वेजिटेबल मार्केट ताका आमी पॅविलियन म्हणटा पॅविलियन 1 and 2 ते ऑलरेडी आमचो प्रोजेक्ट नेवो येता आनी थंयसर आतां ती बिल्डींग जी आसा
ती सारकी इन वर्स्ट कंडिशन आसा. म्हणून आमी फाटीं तांकां नोटिसीस धाडलेल्यो तेंच्यांनी वेकंट करचें म्हणून तेंचें मातशें खंय तरी आउटस्टँडींग अमावंट आसा आनी मागीर तांकां खंय तरी दुसरे कडेन हें बसोवपाचें तेंच्यांनी आमकां सांगलेलें. पूण काही कारणान वास्कोन एकूय जागो ना तांकां आमी खंय तरी दुसऱ्या जाग्यार बसयतलो म्हणून आमी सांगलें बाबा खंय आसा एडजस्टमेंट जाल्यार आमी करतले, नाजाल्यार आमी घेवंक शकना. कळ्ळें तुका, कित्याक तो सिस्टम आसा ती सोंपो सिस्टम, ती शॉपां न्हू पूण सोंपा म्हण आनी आउटस्टँडींग खूब आसा. आनी आमी कितें म्हणटा ती बिल्डींग व्हडली न्हू, विथीन 5 to 6 months ती आतां तर ह्या म्हयन्याक जर दिली जाल्यार डिसेंबर एंड मेरेन ती बिल्डींग रेडी जातली. म्हणून त्याच्या वयर आमी कावन्सिलाक घातलेली ती आनी कावन्सिलान सांगलें बाबा तांकांय आपय आनी बेरेस्तारा तेंच्या भितर आनी आमच्या भितर मिटींग करुया की तो एमावंट आसा तो 70 lakhsच्या वयर आसा एमावंट तो आउटस्टँडींग आसा दिवचो म्हणून. ते कशें दितले, कितें करतले, तांकां आमी हँडओवर करच्या पयलीं ते आमकां पेमेंट करतले काय ना हें सगळें उलोवपा खातीर तांकां आमी बेरेस्तारा आमच्या मिटींग तांकांय आपयलेले. निवाड्या वयलो इशू कशें कितें नोटीस? निवाड्या जो इशू तुमी लास्ट टायम पयलो तो हायकोर्टाचो येयल्ली तेन्ना जी रोड सायड प्रॉपर्टी आसा ती खंय तरी हायकोर्टान येयल्ली आनी ती डेमोलिशन करपाची आसली. पूण खंय कारणां आमी न्यू वाड्या म्हणजे कसो रस्तो मागीर येयला, लोकांची घरां पयलीं येयल्या म्हणून खंय तरी आमच्या कावन्सिलरान येतिनान ती सगळी म्हायती काडली आनी तेचेर एक खंय तरी सुटावो हाडलो आनी तेचेर आमी PWD आनी PDAक आमी बरयलेलें आसा रस्तो नासतना पयलीं घरा लोकांनी बांदले आनी मागीर रस्तो बांदलो म्हणून. पूण तेचेर खंय तरी तांकां सुटावो दिवचो म्हणून ते आमी उलयले आहा आनी तेच आतां मागीर मिनिस्टरां कडेन MLA कडेन बीन मेळोन ते आमी कितें आहा ते आमच्या लोकांक त्रास जावपाक जायना म्हणून आमचो एक प्रयत्न आसा सगळ्या कावन्सिलरांचो कोणाचीच घरां मोडपा जायना. आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर कितें शिकलो? एक म्हाज्या मनान एक दिसलें कित्याक बाबा फाटीं आमी लायव्हलीहूड सेंटर एक काडलेलो हांगा सकयल आमच्याच प्रेमायसिसान आनी आमच्या मिनिस्टर मोविन सरान ते उद्घाटन केलेलें. पूण जेन्ना सगळेचे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप जी बायलां हाडटा तांचो प्रोडक्ट कितें ते लाडू खाणे आसूं नाल्यार तोरण आसूं न्ही ते हाडटा आनी हांगा दवरता आनी ते खंय तरी विक्री जाता. पूण हांगा कशें आहा एकदां तुका डिस्प्ले कळना म्हणून हांवें म्हाज्या मनान एक चिंतलें बाबा एक मार्केट म्हूण तांकां एक मार्केट प्लेस म्हूण दिवपाचो. ओन्ली संडेज खंयच्याय संडे येवन तेंचे टेबल खुर्ची लावपाची आनी तो प्रोडक्ट तेंच्यांनी विकपाचो की सगळ्यांक धंदो जातलो आनी आमची खंय तरी बायलां कितें पोट्या पाण्याक करता तांकां एक आसरो मेळटलो. म्युनिसिपल प्रिमायसीस जी आहा ती सगळे जाण डिमांड करता परत दिवची म्हणून. न्हू परत दिवपाचें म्हणजे कशें आहा आतां आमचे कडेन कमीदादाची हें आसा प्रिमायसीस आसा ती आमी ऑलरेडी तेंचे रेंट आसा ते सारकें टायम टू टायम तेंचे भरता ते आनी ते हितून आमी थोडी आमची कितें आसलेले फायले बुकां आमी आसलेले कबडा बी ते दवरलेली आनी कावन्सिलाक आमी ते घालतकूच तेंच्यानी सांगलें बाबा एज पर ते सगळे सारके दिता जाल्यार तांकां दिवची म्हणून. इवन आतां एक्सेसूय आसा आनी रेशनाचें आसा पूण खंय तरी आमी तो पॉयंट डिफर केला बाबा ते कित्याक आमकां कितें जाय आनी आमच्या लोकांक मेळटलें आमच्या म्युनिसिपालिटीक मेळटलें कित्याक आमचे कडेन आनी प्लेस ना कित्याक आमचो तर तांकां खाली करता आनी वयर जागो ना दिवपाक म्हणून आमी दुसऱ्या मिटींग आमी विथीन आमच्या भितर एक डिस्कशन करून आमी ते डिसिजन घेतले.